नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कार्यक्रम जावन आसा कविता फुललेली काणी आनी आयच्या कार्यक्रमा खातीर हांव घेवन आयल्या कविता अनामाले हितोपदेश म्हणेल कविता. ही कविता हांवें बरोवन सुमार एक 8 वर्स जाले. उडपांतू एक कोंकणी महिला समावेश चल्ललो. तांतू एक महिला कविगोष्ठी आशिल्ली. त्या कविगोष्ठीचे अध्यक्षता हांव घेतिलें आनी त्या कविगोष्ठींतू मस्तींतले बायल मनशांगेले हक्का बदल, तांकां मेळका जालेले आर्थीक स्वातंत्र्या बदल, तांगेल वयर जाता आसूचे शोशणा विरुद्ध अशी मस्त कविता तांणी त्या कविगोष्ठींतू प्रस्तूत केलेले. महिलांगेले म्हळ्यार बायल मनशांगेले आर्थीक स्वातंत्र्या बद्दल जावो, नातल्यार तांगेले हक्का बद्दल जावो, न्हय तांगेले वयरी चलता आसूचे शोशणा विरुद्ध जावो, हांवय अनुमोदन करता त्या विचारांक आनी अनुमोदन केल्लेय. जाल्यार ताजी संगाता म्हाका दिशील कसा म्हळ्यार बायल मनशांगेले हक्का खातीर आमी वावर करतना बायल मनशांक प्रकृतीनच सहज जावन दिलेले थोडे कर्तव्य आसा. ते बायल मनशान मात्र करूंक साध्य आसा. आमी स्त्री पुरुश समानता म्हूण कितले उलयल्यार थोडे काम बायल मनशान कोरका आनी थोडे काम दादले मनशान कोरका म्हणून प्रकृतीनच विधीत केल्लेले आसा. तेतून बायल मनशांनी तांगेले हक्का बद्दल उलयतना थोडे कर्तव्या बद्दलय मन व्हरून तांणी कोरका जालेले कर्तव्य मनान केल्ले म्हूण जाल्यार एक भद्र कुटुंब वेवस्था आमगेल समाजांतू जन्मा येवच्या साध्य आसा. खंय कुटुंब वेवस्था भद्र ना की, कुटुंब वेवस्था छिद्र जातगी थंय उपजूचे चरड बाळ तांणी समाजाक कंटक जावन तांणी जावचे साध्य आसा. एक भद्र कुटुंब वेवस्थेंतू जल्मलेले चेडूव तांणी समाजमुखी धोरणां तांगेले आसता, नाजाल्यार समाज विरोधी समाज कंटक तसले चेडूड बाळ उपजूचे साध्यत आसा. हे विचारू थोडेची लघुधाटीरी एक आनमान हितोपदेश दिल्लेले रितीर बरयल्यार कशी म्हूण चिंतून त्या कवी गोश्टींतू हांव उलयतची ताजे उपरांतू मिगेल कविता प्रस्तूत केले. अनामले हितोपदेश म्हणलेले ही कविता. तशी ही कविता उपजेली ते महिला समावेशाचे महिला कवी गोश्टीचे खातीर. अनामान सांगले नातियेल कान्नांतू हितोपदेशाचे उत्तर चारी. पालन केल्यार बरेपण जातले आयक गो कोंकणी नारी. पालन केल्यार बरेपण जातले आयक गो कोंकणी नारी. कितुलेय शीक दाट दाट बूक, कितुलेय शीक दाट दाट बूक, हुंब्रार बरय गो चौक. ಎದ್ದೆ ಪುರ್ಸತಿದಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾಕ, ಎದ್ದೆಶಿ ಪುರ್ಸತಿದಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾಕ, ತುಳ್ಶಿಖರ ಕೈಗೋ ಉದ್ದಾಕ. घालिगो जीन्स कसलोय वेस, घालिगो जीन्स कसलोय वेस, विसरूनय आठराती कपडा कासू, विसरूनय आठराती कपडा कासू. गोंडी पोरितू पडतल दोळो, गोंडी पोरितू पडतल दोळो, निडलारा सुगो एक सानपुणी तिळो, निडलारा सुगो एक सानपुणी तिळो. करी करी तूं मंचुरी चिल्ली आनी खंयचेय,
करी तूं मंचुरी चिल्ली आनी खंयचेय. घरांत चुकोवनुका लिंब्या कंची, घरांत चुकोवनुका लिंब्या कंची. कारात्या फोडी जीर मिऱ्या कडी, कारात्या फोडी जीर मिऱ्या कडी. हप्त्यान तूं एक वळपुणी कोरून वाडी, हप्त्यान तूं एक वळपुणी कोरून वाडी. खाया गो पन्नीर मटर आनी पिझ्झा, खाया गो पन्नीर मटर आनी पिझ्झा. चेरडवांक लाय गो तूप घालून पेज, चेरडवांक लाय गो तूप घालून पेज. बामणा ಒಟ್ಟು झगडी रातेनी दिसू, बामणा ಒಟ್ಟು झगडी रातेनी दिसू. दिवनई मात्र ताका डैवर्स, दिवनई मात्र ताका डैवर्स. आवस बापसूंक तुगेल जायते मोग करी, आवस बापसूंक तुगेले जायते मोग करी. माय मावांक मात्र कोरनूक घरा भायरी, माय मावांक मात्र कोरनुका घराच्या भायरी. इंग्लीश फ्रेंच कसलेय उलय, इंग्लीश फ्रेंच कसलेय उलय. घरांत मात्र कोंकणी केदनाय सोडनय, घरांत मात्र कोंकणी केदनाय सोडनय. कोंकणी संस्कृतीचो दिवो जळत उरय, कोंकणी संस्कृतीचो दिवो जळत उरय. मुखावयल पिळगीक जोकेन ते पावय, मुखावयल पिळगीक जोकेन ते पावय. वय हे अनमाले हितोपदेशाचे 4 उतर. हांतू तुमकां परत हांव विवरसून सांगता जालेले कसले अगत्य ना जाल्यार अनमान सांगले नात्येल कान्नान तूं हितोपदेशा उतर 4 पालन केल्यार बरेपण जातले. आयक गो कोंकणी नारी, पालन केल्यार कर न्ही कर ना म्हूण सांगल्यार कसलेय करूं जायना. कितलेय शीक दाट दाट बूक, तुका शिकूं नका म्हूण केन्नाय अनम सांगना. शीक कितले जाय तितले शीक, दाट दाट बूक शीक आनी मस्त डिग्री तुगेल कोरून घे, सनद पुरा जोडून घे तूं. जाल्यार हुंबरार मात्र बरय गो चॉक, हुंबरार एक चॉक बरोवचें म्हळ्यार एक रंगोली घालची. केन्नाय सकाळ उठानू तुळशे उद्दा घालचे फुडें आमगेले घराचे हुंबर धुवन ताजेर एक चोक घालचे एक संप्रदाय आसा. आमी कितलेय शिकल्यार आमगेले जाल्लेली एक संस्कृती म्हूण आसा तें मात्र विसरूनच म्हळ्यार मात्र एक काळजी अनमाली. येद्दशे पुरसत दी वॉट्सअपाक, सगळो दिसू सकाळ उठयतना हातान धरत मोबायल आनी वॉट्सअपार मेसेज पेटयत आसता. तांत येदे पुरसत कोरून तुळशी घरा बागला आशिल्ली तुळशीक येदे उद्दारकय. म्हळ्यार हांगा तीर संप्रदाय म्हूण न्हय, तुळशी आमगेले आरोग्याक तुळशी वारी कितली चांग म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक गोत आसा. घरा बागला आसूचे ते तुळशीक नित्य येदे उद्दारक आयल्यार ती तुळशी जिवंत आसता आनी ताजें येवचे वारे आमगेले आरोग्याकय बरे म्हणून विचारू अनमा कितले चंद कोन्न सांगता आसा. येद्दशे पुरसत दी वॉट्सअपाक तुळशी रकय गो उद्दाक. घाल गो जीन्स कसलोय वेसू, विसरूनय 18 कपडा कासू. वय ना ती जीन्स घालता आनी कसगे नमनेचे हे ड्रेस घालता जाल्यार ताजे बद्दल कांय अनमाला आक्षेप ना. तिका कसं जाय ती घालो, तिणें घालना अशें आनी अनमान घालूं जाता ते जाल्यार ताजोटूची 18 कासू म्हूण एक आसा. आमगेले समाजाचे बायल मनशांनी खंयचेय एक चांग परबे वेळारी, तुळशी पुजे वेळारी आनी धुवेक लग्न कोण दितना धारोत दितना पुराय एक कास मारचो 18 कपडा कासू म्हूण आसा. ते कशे खातीर आनी कसले पुरो मनशाकय आमगेली एक न्हेसण्याची एक चंदाय ती.
परंपरागत जावन येईल एक नेसण्याचे एक चंदाई ते विसरूनच कसले जावका जाल्यार आमकां जिवाहीत जालेले आमी आंगोल घालेत ड्रेस घालेत जाल्यार ही परंपरागत जावन येयले तेवय एक केन्नाय पुणी अप्रुपाक पुणी एक घालका म्हणलेले आनमाल एक आशा इथे म्हळ्यार नातयेन मुखार सुनू हेच परंपरा तिगेल चेडूड बाळांक ते मुखार सुनू तांणी तांगेल चेडूड बाळाक तशें मुखार सून व्हेल्ल्यार आमगेली एक संप्रदाय म्हणलो जिवंत उरता म्हणलेले एक विचार गोंडी पोरी तूं पडतल दोळो निडलारा सुगो एक सानपुणी तिळो वय आमी साना साना चेडवांक कोणय पळयल्यार तांकां दृश्टी लागता म्हूण सांगून कादला तिळो गाल्लाक न्हय आनी खंय पुणी एक लावची क्रमस इता म्हळ्यार चंद चंद्रशी तोंड असं चेरडाले ताका एक काळे एक कादला तीळ कोण सोडल्यार दृश्टी पळना म्हणलेले एक विचारू मालगड्याला तशीच आनम सांगता नातयेक गोंडी पोरी तूं पडतल दोळो निडलारा सुगो एक सानपुणी तिळो वय निडल खाली खाली सोडचे बदलाक तांत एक सानूपुणी एक तीळ आसल्यार तूं कितली चंद दिसता म्हणलेले एक विचार सांगताची आमगेल परत आमगेल परंपरे दिकान नातयेल मन आसू करूंक पळयता आनमा नातल्यार एक हरवे हरवेशी दिसता तोंड तोंडारी एक तीळ की न्हय माथ्यार एक फूल की येपरा घाल्ल्यार कितली चंद दिसता म्हणलेले एक आनमाल विचारू भोशा सांप्रदायीक आमगेले नेसण आनी आमगेले कसले भांगर शिंगर करतना तेन्ना निडलार एक तिळो माथ्यार एक फूल अशी पुरो आसल्यार चंद दिसता म्हणलेले विचारू आनम सांगता आनम केन्नाय प्रगतीचे विरोधी न्हय कसलेय करा तुमी तुमगेले खूश आशिल्ले करा जाल्यार येदेची पुर्वजाले संस्कारू संप्रदायो पालन करची म्हणलेले आनमाल विचार करी तूं मंचुरी कर गो तूं मंचुरी करी चिल्ली आनी खंयचेय करी घरांत चुकोवन उका लिंबिया खंयची वय नमुनवार रांदप करताची आतां पुरा नेट्टार मेळता पळोवचा मेळटा म्हूण करता तुमी जाल्यार एकद वेळ एक चेरडागी नाल्यार बामणागी न्हय तुकाची एक दीस ताप आयलो जिब्बे रूच ना कसले नाक कशी दिसता म्हळ्यार हे मंचुरी गिंचुरी खेल्ल्यार कांय जिब्बे रूच मातशी येवची ना तेन्ना एक लिंबिया कंची अशी जिब्बे सारयल्या पुरो खंय ना ती एक रूच येता एक वाटी पेज जोवेत तसले एक रूच ते लिंबिया कंचीक आसा त्या तुकून तूं कसलेय आतां नमनेचे रांदप करी जाल्यार लिंबिया कंची मात्र एक घरान तूं चुकोवन उका म्हणून आनम सांगता कारात्या फोडी जीर मिऱ्या कडी वय कारात्या फोडी म्हणलेली एक भारी प्रितीचे काराते जिवा खंयचे आंग आतां तर कोणाकय साखरे कायलनी आसल्यार कारात्या उद्दा पिवका काराती खावका म्हणटाची तशी कारात्या फोडी जीर मिऱ्या कडी जीर मिऱ्या कडी ते एक जिरवण एक भारी चांग तसले जीर मिऱ्या कडी हप्त्यान तूं एक वळ पुणी कोरून वाडी म्हळ्यार नवीन नवीन नमनेचे रांदप करतना आमगेल सांप्रदायीक जाल्लेले रांदपय येदे पुणी कोरका आनी ते मुखार सून आमगेल चेडो बाळाक मेगेल आनम करताली असल एक रांदप म्हळेले एक उडगास वरची खातीर पुणी असल थोडेची कोरका म्हणलेले खाया गो पनीर मटर आनी पिझ्झा वय पनीर आतां चेडाव चेडवांक पनीर म्हळ्यार मस्त प्रिती पिझ्झा म्हळ्यार आनीकय प्रिती जाल्यार चेडवांक सन्न चेडवांक त्या नमनेचे पनीर गी पिझ्झा गी खावयल्यार तांकां जिरवण जावची थोडे कश्ट ते तुकून चेडवांक लाय गो तूप घालून पेज आमकां पुरा सान आसतना तूप आनी मीठ घालून पेज ल्हान घुरडून दितालीची जिब्बे खंयचे आंगा खंयचे आंग म्हळ्यार आरोग्या खंयचे आंग आशिल्ले ते तुकून आनम सांगता कसलेची
आधुनिक रांदप करा तुमी खायाची जाल्यार तूप घालून चेरडाक पेज एक लावची मात्र विसर नका म्हूण. बामणां ओटू झगडी रातीनी दिसू कोणाक झगडी जायना घर कडेन. हर एक बामणाक बायलेक झगडी जाताची मागीर ते विसरताचे. काला तकीत खंयची एक विशय घेवन मनस्ताप येवची आशिल्लोची मागीर ते थंय सोडता. तेच वाडोत न्हय. ताणें म्हाका तशें सांगिल्लें समवें अशी वे तशी वे म्हूण तेच वाडयत गेल्यार ते भारी वायट जाता. तेतून देवनय मात्र ताका डायवोर्स. म्हळ्यार विच्छेदनाक वच्ची तितली ताई दीग तांडू नका. खंयचेय विचारो थंय थंय सोडी. मागीर काडूंक जायना म्हूण गेले तो विचार दुसरो. ते सांगना अनमा तिगे काला ते ना आशिल्ले जाल्यार आत्तां काला ती अनमा मस्त आयकता असो विचारो. थंय तिका दिसता खंय दोगांनी चिकेची तांतांगेले अहम असल पुरा सोणू असो होडना म्हूण सोणू चिक्के अनुसंधान कोण घेतील जाल्यार ते दाम्पत्य चड बाळतर तशील कितकी म्हळेली एक विचार अनमालो. मार काडूंक जायना म्हळेली स्थितीरी तिणें ते गिण घेवन बसू का जीण भर तिणें कश्ट भोगू का म्हळेलो विचार ना हांगा अनमालो. जाल्यार खंयचेय सान्ना विचारू थंय थंय सोणू मुखारसून वच्ची बरें म्हळेले एक हितोपदेश अनम सांगतास. आवस बापसूंक तुगेले जायते मोग करी. वय कोण तांगेले आवस बापसू मोग करना. सगळे करताचे. सगळ्यांकय तांगेलो आवस बापूस म्हळ्यार मस्त मोगूची मोग करूं का तांगेलें कर्तव्य तें. तशें म्हणू माय मावांक मात्र कोरनू घरा भायरी. वय तिगेलो अनमाक मोग करचे एक उमेद येरी. माय मावाक प्राय जालेले माय मावाक तुमी घरा भायर वच्चाची तुमी वृद्धाश्रमार राब्याची म्हूण सांगची मात्र केदनाकय चांग न्हय. जाय जाल्यार 4 जाणांकय एक घरान घालून चंदायर राब्याची ते प्रयत्न पुणी करयाची. ते सोडून माय मावाक घरा भायर करचे ती संस्कृती चांग न्हय म्हळेले अनमा कानूत्र नातेलकाना सांगता. इंग्लीश फ्रेंच कसलेय उलय घरांत मात्र कोंकणी केदनाय सोड न्हय. वय आत्तां कालांत बरी हांव कोंकणी मात्र उलयता म्हळ्यार आमगेले दीस चलना. आज आमगेले कोक्को म्हळ्यार आमकां जेवणाक वाट आमी खंयची दुसरी भास शिकून तांतू वेवहार करचे निमित्त उद्योग करचे निमित्त मेळटा. इंग्लीश उलोवका पडटा, फ्रेंच उलोवका पडटा आनी सगळी भास उलोवका पडटा. बरी कोंकणी उलयतापणा म्हळ्यार उद्योग मेळच्योय ना चलायचो साध्यय ना. तेतून खंयचेय भास शीक तांतू वेवहार करी जाल्यार घरा मात्र कोंकणी उलोवच सोडूं का. तुगेले चेडूं बाळाकय कोंकणी शिकय तूं. कित्याक म्हळ्यार कोंकणी तसली आमगेली मात्रभास ती व्हर का आनी काय मुखारसून वचूं का ती म्हूण जाल्यार आमगेले चेडूं बाळा कोंकणी शिकोव का चेडूं बाळा वटू कोंकणी उलोव का ते मात्र आमकां बरेपणा एक वाट. कोंकणी संस्कृतीची दिवो जळत उरय मुखावयल पिळगीक जोकेन ते पावय. वय कोंकणी संस्कृती म्हूण आसा. आतां येद्दोळता सांगिल्लें तें पुराय. तुळशी उद्दारक वचगी आमगे मेट्टार चौक बरोवचगी 18 ती कास मारून घेवन आमगेले खंयचे समारंभां भाग घेवचगी. न्हय आमगेले खाण जेवणांतूय आमगेले पारंपरीक जाल्लेले कसले विधी विधान आशिल्ले ते पालन करचगी असल पुरा आसा. कोंकणी उलोवचगी कोंकणी पद चेडवांक शिकोवचगी कोंकणी आमगेले बाळगितांनी चेडवांक जोई काडचगी असल पुराय आमगेले परंपरागत त्याची कोंकणी संस्कृतीची दिवो तो नित्य घरान जोडका आनी मुखावयल पिळगेक ते हस्तांतर करचे एक भारी व्हड जबाबदारी आमगेले नातरांगेले हातांत अनमा सोंपयता. कित्याक म्हळ्यार तिणें येद्दोळताय तिगेले चेडूं बाळांक तिगे नातरांक चंद कोन्न पाळ्यांक घालून जोय काडतना कोंकणी बाळगीत सांगलां तिणें. कोंकणी खाण जेवण तिणें लावयलेलें आसा. कोंकणी बोळ करून तिणें लायिल्लो आसा. हें पुरो आसा. आतां तिके कमना भंय कसो म्हळ्यार
नात्र हे मुखारसून व्हरता की नागी म्हळेले. नात्र नवीन रितीचे मानसिक स्थितीचे सिद्धांताचे असो तांतांगेल सिद्धांत गी मानसिक स्थिती दवरून घेवची ताजे ओटू येदेची आमगेले पुरातन आमगे संप्रदायाकय मोल दिवया तेव्हा येदेची विसरनाशी मुखारसून व्हरया म्हळेले एक इरादा आनमा हे कवितेंतू व्यक्त करता. हांगाक ही कविता समाप्त जाता. येवचे हप्त्यांतू अनेक कविता संगात हाजर जाता. नमस्कार.